आमच्या मोदें कोणी सड्ड बेजारायन आसा जाल्यार खंयची स्त्री बेजारायन आसा, दुखेस्त आसा, केदाळय आपल्या कश्टां विशांतच पुरपुरून आसा, तिका आमी एक आड नांवान आपयता. कितें म्हणटा हांव, तुमीच म्हणाल्या. कोण सड्ड दुखेस्त आसा, केदाळय आपल्या खंती विशांत सांगते आसता, तसल्यांक आमी दुखीसाय बीन म्हणटा. पूण आज आमी परब करची दुखीसाई बीन, ती आपल्या कश्टां विशांत, आपल्या दुखी विशांत संवसारा सांगूंक वचना. गुपीत ती सगळें सोंसता. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें अपुर्बायेचीं उतरां. एक दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज पापसातलें. आतां परत्यान एक सवाल तुमकां. काळीज एका तलवारीन पापसूंचें, या एका बाण आमी म्हणटा तांतू पापसूंचो गुर्त खंय वापरता. काळीज एका तलवारीन पापसिल्ल्या बरी तो गुर्त आमी खंय वापरता. तुमकां गुर्त ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यां लागीं विचारा. तांच्या नोट्स बुकांनी आसता काळीज अशें सोडून ताका एक बाणा, मोगाचो गुर्त. तुमच्या घरांनी काजारांच्या या रोसांच्या माटवांनी पळोवना गे, कांय नंतर तो एक गुर्त करून काळीज पापसिल्लो. हो गुर्त आज लौकीक तरांनी आमी खंयच्याय नमुन्यांनी वापरता जावंक पुरो, पूण हो गुर्त आयिल्लो आमच्या देवशास्त्रांतच म्हणयेत. आमच्या आध्यात्मीक संगतींनी हाका लागून जायत्या सांता सांतिनींची परब आमी करता, तांचें काळीज देव मोगान फापसिता, मोगान ताका भालो मारता. ह्या तलवार मोरयेचें काळीज आज देव ताका एक भालो ह्या तलवारीन पापसिल्ल्या बरी. आनी ह्या घडी आमी चिंतूंक जाय, ती आपल्या खंतीन दुखीन या कश्टान हें सकड न्हय, बगार मनशा कुळाच्या मोगा खातीर हें सगळें सोंसता. देखून आयची परब मोरी दुखी सायबीन या दुखी माता आमी ही परब केल्यार आमी तिच्या दुखी विशांत, कश्टां विशांत नियाळ करचो न्हय. तिणें मोगान हें सकड सोंसलें, ताका लागून आमी तिचो आज उगडास करता. मोगान एक मनीस कितलें सोंसता, मोगान एक मनीस कितलें सोंसता. तुमी हांगा सकड मलगडी आसात, वडां आसात. हांव चिंता तुमच्या मदलीं जायतीं आवय बापूय जाल्यां. तुमच्या त्या भुरग्याक, स्त्रियांक तुमकां, तुमी त्या भुरग्याक गर्भांत वावयतना त्या घडयेंत हांव धरून आज तुमची भुरगीं जावं पुरो वाडल्यांत, तीं काजार जाल्यांत, तुमकां नात्रां जाल्यांत, पूण त्या भुरग्यां खातीर तुमी कितले कश्ट सोंसले, कितल्यो राती तुमी न्हीद नासतना कळ्ळ्यो, कितले कांय ह्या जाग देखून हांव ह्या भोंवतणी हांगा आस्पत्रेक थोड्या फावटी वेता आसतना लोकांक कितें जावंक पुरो कुमगार दिवंक की आनी कितें सांगतुसांव दिवंक की वेता आसतना हांव पळयतां त्या आवय बापायची, जर तर तांची भुरगीं त्या आस्पत्रेच्या बेड्डार आसात, त्या आवय बापायची दूख कितली, खंत कितली. पूण तुमी खंयच्याय दिसा एका ऑफिसान सांगिल्ल्या बरी, हांवें एका म्हयन्याचो हांवें हांगा वावर केला, 1 म्हयन्याचें म्हजें काम देखून म्हयन्याचो म्हाका सांबाळ दी म्हणल्या बरी, तुमच्या भुरग्यां लागीं तुमी केन्नाय विचारलां? तुमी दिला तुमच्या काळजांत तावन ओमतून वेच्या बरी तुमी दिला. हाका म्हणटा आमी मोगाची निशाणी. देखून पवित्र सभेंत पावलो VI आमचो पाप साहेब सुमार 60 वर्सां आदीं वातिकान महासभा म्हणून जाल्ली, ताच्या उपरांतल्या दिसांनी वो पावलो VI मोरये विशांत एका परिपत्रांत अशें सांगता, ती काळजाची राणी, काळजांत विस्तार ती. देखून आमचे खंतार पळया कितल्या पुरबायचे, विस्तार काळजा दर्या सारकें काळीज माये तुजें, विस्तार दर्या सारकें.
देखून आमची आवय ती विस्तार काळजाची. देखून आईची परब आमकां त्या नांवान दुखी सायबिणीचे म्हूण दिसल्यार आज मोगाची परब. ह्या आवयचो मोग आमी नियाळचो तसलो. ह्या आवयन कित्याक हें सकट सोंसलें? तुमी आवय जाल्ल्यो, बापय जाल्ले तुमकां खबर आसा तुमच्या भुरग्या खातीर कित्याक सोंसतात. कित्याक त्या भुरग्यातय तुमचोच जीव वाळटा. आमची भुरगीं कोण? आवय बापायच्या मोगाची निशाणी. देखून त्या भुरग्यांतय आवय बापायचो मोग वाळटा, तांचोच जीव वाळटा, मुखारसून वेता. देखून ही आवय मोरी आमची सर्गींची माय कित्याक हें सकट सोंसता? आमकां देवशास्त्री सांगतात जावं पुरो ती नेणा आसली, ती सादी स्त्री पूण आमी म्हणटा उणी सा पावलोच्या उतरां प्रकार आमी सकड क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे सांदे. देखून ती आपल्या पुतातय त्या मोगान भरता. पूत कोण? जेजू क्रिस्त वय. पूत ह्या तिच्यो धुवो जेजू क्रिस्ताचे मिस्ती कुडीचे सांदे आसात न्ही, आमी सगळीं. देखून आमच्या खातीर ती मोगान भरता. कितली अपुरबाई पळय आमच्या ह्या आवयची. देखून जेजू खातीर ती सकट सोंसता म्हणटना एगडी उडासाड्या गब्रियल दुतान तिका बरी खबर हाडिल्ल्या वेळी सगळ्या मनशा कुळाच्या तर्फेन ती वही म्हणटा. भोवशा तुमी खंय मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक तुमी गेल्यात थंय तुमकां ह्या जाकांनी ह्या शर्मा वेळा सांगलें आसतलें. मोरयेन वही म्हणटा आसतना आपूण सोम्याची चारण दसी म्हणटा आसतना सगळ्या मनशा कुळाच्या तर्फेन तिणें वही म्हळें. तितली जबाबदारी तिचेर आसली. भोवशा ती मोती नेणा आसली कितें म्हणटा, पूण देवाचो स्पिरीट तिचे थंय भरून आसलो. देखून ती जबाबदारी तें वोज्जें तिचे थंय आसलें. आनी आतां ती दुखी सायबीन म्हणटा आसतना ह्या पुता खातीर न्हय गे हांवें हें सकट सोंसुल्लें, वय म्हणलें. देखून हांव खुशेन सगळें सोंसता म्हूण ती आवय सोंसता. ताचे सांगता ह्या पुताच्या फाटल्यान जायते येतात. हे शीस आनी शीस कोण? ते सगळी पवित्र साबा. आमचे खातीर ही आवय हें सगळें सोंसता. आनी हाका लागून वचचो पाप साहेब हांवें म्हळें पावलो सवो म्हणटा तिच्या आवयपणांतावन हें भायर कितें मोगाची निशाणी भायर वाळटा. तिची आवयपणाची संपूर्णाय आईच्या फेस्तान आमकां दिसून येता. देखून कोण गी म्हूण खंय गी एका फिल्मान गी हांवें खंय गी एक आयकल्लें म्हाका उतरां अशीं मोती देतात. जल्म कोणेय दिवयेत पूण आवय जावचे कोण भुरग्याची राखवण करता तिका आमी आवय म्हणटा. जल्म कोणेय दिवयेत. कित्याक गर्भांत वा वयल्या उपरांत वेळ येता आसतना जल्म दितात. पूण आवयपण खंयचें तें आमी भुरग्याक कशें पोसता तांतूं दिसचें. हें आवयपण मोरयेन पाळलें. हाका लागून सांत आंब्रोज म्हणलो सुरविल्ल्या पवित्र सभेचो एकलो शिकोणदार आमकां अशें सांगता, मोरयेचे थंय आमी सकड क्रिस्तांवांनी अनुकरण करी येतले, आमी पाळी येतले, आमकां बरेंपण दिसता. आनी कसलें तें अनुकरण या बरेंपण आमी मोरये थंय पळोवचें तसलें? मोरी देव या जेजू क्रिस्त सोंसता सर्ग आमकां हाडच्या खातीर. ताच्या कश्टां वरवीं ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें सर्ग मनशा कुळाक हाडलो. मोरयेन आपल्या कश्टांनी आपलें सोंसुल्ल्यान संवसार सर्गाक व्हेलो. पळया हें तर तर्क सारकें मोतीक व्हरया. आपल्या कश्टां मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजू क्रिस्तान सर्ग आमकां हाडलो, मनशा कुळाक हाडलो. मोरयेन आपल्या कश्टांनी मनशा कुळ सर्गाक व्हेलें, देवा समकार व्हेलें. हाका लागून सांत आंब्रोज म्हणलो पवित्र सभेन ते दाळी परब आसली की म्हणून आमकां गॅरंटी ना, खात्री ना. जाल्यार त्या काळार 4थ्या शतमानाचो हो सांत आंब्रोज, ताचो शीस सांत आगुस्तीन, तो आमकां सांगता ह्या मोरयेच्या आपोवणेंत तिणें सोंसुल्ल्यांत हर एका क्रिस्तांवान सोंसयेत जाल्लें, हर एका क्रिस्तांवान पाळयेत जाल्लें आमकां मेळटा. तिच्या सोंसणेंत आमकां अनुकरण करी येता. देखून मोरयेन जायतें सोंसलें. आजचो एक दाखलो आईच्या वासपान आमकां मेळ्ळो. सिमियांव थंयसर तिका सांगतना तुजें काळीज पापसितेलें म्हणटा आसतना त्या आवयक भोवशा काल म्हूण कळूंक ना.
कित्याक ती सादी स्त्री पूण ते सकड आपल्या काळजान जगोवन दवरता आनी सोंसता. देखून भाव भयणीनो, ह्या नियाळाच्या आखरेक हांवें सांगचें, एक पयलें जावन तुमी जायतो साक्रिफीस केला करते आसा तुमच्या भुरग्यां खातीर. तशेंच आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या जिविता खातीर, आमच्या आत्मीक जिणे खातीर जायतो साक्रिफीस करतात. पूण इतलेंच उगडास दवरया. पापा फ्रांसीस सुमार थोड्या वर्सां आदीं कितें आमच्या काकुळतीचें वर्स संभ्रमतना ताणें एका मालगड्यांक आमच्या मदल्या प्रायस्तांक उद्देशून म्हणलीं उतरां, अपुरबायेचीं उतरां. ताणें म्हणलें, तुमी मिसावाक वसा, तुमी मिसावाक वसा. आनी थंय सा पेद्रूच्या इगर्जे मुखार जायतो हजारांनी लोक प्रायस्तां सकडां, प्रायस्तां आनी व्हिलचॅरार आसलीं ती पिडेस्तां थंयसर आयल्यान आनी पाप साहेब तांकां तुमी मिसावाक वसा म्हणटा. एक पिशेपण बोगना, ह्या प्रायस्तांनी ह्या पिडेस्तांनी मिसावाक खंय वेचें? आनी त्या वेळार पाप साहेबाची उतरां अपुरबायेची. मिसाव म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताच्या मिसावांतच, क्रिस्ताच्या वावरांत आमी भागीदारां जावचीं. आनी क्रिस्ताच्या कश्टांनी, क्रिस्ताच्या मिसावांत आमी भागीदारां जावचें. फकत मिशनरीनी न्ही, आमी आमच्या घरांनी कश्ट सोंसतना तांतूं भागीदारां जाता. म्हाका उबें रावंक तांकां ना, हांव कश्टून कशें पिरंगोवन कशें उबें रावतां. जावं पुरो म्हाका टॉयलेटां वचूंक जायना, म्हाका एक जेवणा साला वचूंक जायना, जावं पुरो म्हाका वस्तूर बदलूंक जायना. आमी पिडेस्तां, प्रायस्तां सक्कड लोक कश्ट जाता म्हणटा बाप साहेब. सक्कड लोक कश्ट जाता, जावं क्रिस्तांव, जावं हिंदू, जावं मुस्लीम, कोणी जावं, सक्कड लोक कश्ट जाता. पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक बरें खातेर आसा. आमचे कश्ट सक्कड क्रिस्ताच्या कश्टांनी घालया आनी ते आमकां कुरपे भरीत जातात. आमचे कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टां सांगता घालया आनी ते कश्ट आमकां कुरपेन भरतात. पळया कितले बरें आपोवणें. देखून कश्ट सोंसचीं सकटां तुमी तुमचे कश्ट क्रिस्ताच्या कश्टांनी घालात, आमकां तातूंत कुरपा मेळटा. त्याच बराबर सांत आंब्रोजान सांगिल्ल्या बरी आमकां आमी कश्ट सोंसता, पूण मोरयेच्या जिणयेंत आमकां अनुकरण करचें तसलें कितेंय पळोवंक मेळटा. देखून आमी सोंसचे ल्हान ल्हान ते साक्रिफीस आसात न्हय, ते म्हणया सोमया हांव तुज्या मिसावांत हे भागीदार करता, आमकां खरेंच कुरपे भरीत ते जातात. देखून आयची परब संभ्रमतना मोरयेक अर्गां दिवया. तिणें आमचे खातीर सोंसुल्ल्या खातीर, तिणें कांयच पुरपूर नासतना आमचे खातीर सोंसलें. जेजूच्या जल्मातावन धरून कुर्सा मुळी पर्यान ती देवाक खालती जावन सरली आनी देवान तिका उंच उबारलें. आमच्या कश्टांक उगडास दवरया. देव एक दीस परिहार दितलो, इनाम दितलो आनी सर्गींच्या राजांत आमकांय वर्तें करतलो.